आयतारची वेळसावची ग्रामसभा सनबर्न फेस्टिवलाच्या विशयाचेर बरीच तापली। दक्षिण गोंयांत सनबर्नाक विरोध करपी आनी रोमी लिपीक अधिकृत भाषेचो दर्जो दिवपा विशींचे दोनूय म्हत्वाचे थाराव वेळसावच्या ग्रामसभेत एकमतान मंजूर जाले। थळाव्यांनी दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकाच असो विरोधी सूर लावन धरलो। तशेंच रोमी लिपयेक अधिकृत भाषेचो दर्जो दिवचो ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली। निमणे ह्या दोनूय महत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत एकमतान थाराव मंजूर जालो। आयतारा चानर वाठारांतली ग्रामसभा मेगा प्रकल्पाच्या विशयावयल्यान बरीच तापली। चानरा जावपी के प्रकल्पांतल्या 28 रो हाऊसांच्या बांदकामाक थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो। नगर नियोजन खात्यान पळोवणी करिनासतना ह्या प्रकल्पाक परवानो दिला अशें सांगता। देखून चालू आशिल्ल्या प्रकल्पाचे काम बंद करपा खातीर आनी प्रकल्पाक दिल्ले परवाने रद्द करपा खातीर TCPक पत्र बरोवपाची मागणी थळाव्या लोकांनी ग्रामसभे वेळार केल्या। गोयच्या दर्यांत उजो लागिल्ल्या म्हालाच्या बोटीवेलो उजो नियंत्रणात हाडपाचें काम झुजा पावंड्यार सुरू आसा। उजो अजून नियंत्रणात आयिल्लो ना। हो उजो पालोवपा खातीर भारतीय कोस्ट गार्डाच्यो 3 बोटी तैनात केल्यात। ते भायर उजो कितले मेरेन नियंत्रणात आयला ताची हेलिकॉप्टरा वरवीं तपासणी करतात। बेतलाच्या दर्यांत MV मास्क फ्रँकफर्ट ह्या मालाचे बोटीक शुक्रारा दनपरा उजो लागिल्लो। बोटीर लागिल्ल्या उज्यात एकल्याक मरण आयलां। ह्या बोटीचेर फिलिपिनो, मॉन्टेनग्रीन आनी युरोवेनियन नागरिकां सयत 21 क्रू मेंबर्स आशिल्ले। ही बोट मुंद्रा बंदरावयल्यान कोलंबो श्रीलंकेच्या दिकेन वताली, पूण उजो लागिल्ल्यान ती व्हांवन कारवार पावल्याकय। पणजेच्या घारसियोदी ऑर्ता गार्डना कुशीक रस्त्यावयल्यान चलत वचपी एका चलयेचेर झाड पडून ताका गंभीर दुखापत जाल्या। ताका उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केला। राजधानी पणजेत फाटल्या 3 दिसांत झाड पडपाची ही दुसरी घडणूक। 3 दिसां पयलीं कामत हॉटेला कडेन झाड पडून कार आनी दुचाकीचे बरेच लुकसाण जाल्ले। मांद्रेच्या ब्राह्मणाच्या देवळांतली फंडपेटी फोडिल्ले चोराक धरपाक निमणे मांद्रे पुलिशेक येस आयले। ह्या प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन महाराष्ट्राच्या दीपक पांडू निकम ह्या चोराक अटक केली। फाटल्या बुधवारा देवळांत फंडपेटी फोडून भितरली रोख रक्कम फारायल्ली। हो चोरयेचो सगळो प्रकार देवळांत बसयल्ल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाल्लो। ह्या फुटेजीच्या आदाराचेर पुलिशेन सोद घेतलो।
पर्वरी मतदारसंघातल्या गरीब लोकांमदी भय पातळपाचे काम काँग्रेसीचे काय फुडारी करतात। डिवाइड अँड रूल पॉलिसी करप ही काँग्रेसीची रणनीती अशी सणसणीत टिका मंत्री आणि पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी केल्या। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण 20 ओथ आशिल्ली घरां मोडपाक काडिल्ली आसा हे प्रकरणाविशीं विचारले तेन्ना मंत्री रोहन खंवटेन अशी जाप दिल्या। साखळे गोकुळवाडी वाठारांतल्या महेश भजे हांच्या पोन्न्या घराची मातयेची वणत कोसळून लाखांचे लुकसाण जाला। ही वणत कोसळिल्ल्यान ह्या घराक तेकून आशिल्ल्या प्रशांत नायक हांच्या घराची वणत कोसळपाक पावल्या। हाचे विशीं म्हायती मेळटाच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुख्यमंत्री निधींतल्यान तांकां बेगोबेग मदत केली। तशेंच आपल्या स्वखर्चांतल्यान ह्या फॅमिलीक मजत करतलो अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें। म्हापशा हिट अँड रन केशीन एका 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें। आयतारा फांतोडेर 6 वरांचेर धुळेर म्हापशा हांगासर भाजी व्हरपी टेम्पोन दुचाकीक धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो। अपघातान मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव मुबारक आनी मयत भाज्जेच्या दुकानाचेर कामाक आशिल्लो अशें कळटा। सामक्या बिकट स्थितींत आशिल्ले हळदोणचे मार्केट निमणे पंचायतीन सील केले। ही सील करपाची प्रक्रिया शेनवारा रातीं उसरा मेरेन चालू आशिल्ली। फाटल्या 50 वर्सां पयलींचे हे मार्केट आशिल्ल्यान आतां ताची अवतिकाय जाल्या। भितर धंदो करपी दुकानधन्यांक धोको निर्माण जाला। ताका लागून ह्या मार्केटांतल्या दुकानधन्यांक दुकाना खाली करपाची नोटीस जारी केल्ले। ते प्रमाण हे मार्केट सील केले। पोंबुर्पा वाठारांतलो मुखेल रस्तो कोसळपाक पाविल्ल्यान हे रस्त्यान येरादारी करपी वाहन चालकांक तशेंच चलून वचप्यांक धोको निर्माण जाला। अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून हो रस्तो खणिल्लो, उपरांत ताची दुरुस्ती केली। मात हो रस्तो सारको दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान तशेंच संरक्षण वणतूय नाशिल्ल्यान सेगीत पडपी पावसाक लागून हो रस्तो एका वटेन खचला। ताका लागून संबंदीत खात्यान हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करपाची गरज आसा।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. थिये पंचायतीत आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत हुंवाराचे समस्येचो विशय तापलो. लोकांनी हे विशीं जायते प्रश्न ग्रामसभेत उपरासले. थिये वाठारांत गाळ काडपाचें काम करून आशिल्ल्यान पावसांत हुंवार येवन लोकांच्या घरांनी तशेंच शेतांनी उदक भरिल्लें. असोच पावस पडत रावलो जाल्यार हुंवाराची समस्या आनीकूय वाडपाक शकता. ताका लागून हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केल्या. तशेंच आनीकूय म्हत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. आल्दोना ग्रामसभेत पर्यटन धोरणाक एकमतान विरोध करपाचो निर्णय जालो. जनता विरोध करता जाल्यार सरकारान ते आयकुपाक जाय अशें सरपंचान म्हणलें. आल्दोनात जायत्या लोकांनी घरपट्टी फारीक करूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीक सुमार 19 लाखाची वसुली बाकी आशिल्ल्याचें सरपंचान सांगलें. रोमी लिपीक अधिकृत भास जाहीर करपाचो थाराव आल्दोना पंचायतीन घेतलो. आयतारा कवळ्या जाल्ल्या ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार कचरो वेळार उखलप, पावणवाडा कवळ्या नाल्याचेर संरक्षण वणत बांदप, पंचायत क्षेत्रांत आशिल्लीं धोकादायक झाडां कातरपाचें तशेंच वाडट्या डेंग्यूच्या प्रमाणात नियंत्रण हाडपाच्या विशयाचेर ह्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाक सोमारच्यान सुरवात जाता. 12 ऑगस्टा मेरेन हे अधिवेशन चलतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळारा अर्थसंकल्प सादर करतली. नीट पेपर फुटपाचे प्रकरण तशेंच रेल्वे सुरक्षेच्या मुद्द्यावयल्यान विरोधक सरकाराचेर फार पेटयतले. 90 वर्सांच्यान चलत आयिल्ल्या विमान कायद्याच्या दुरुस्ती विधेयका सयत हे 6 विधेयक अधिवेशनात सादर जातले. सेगीत पडपी पावसाक लागून कुठ्ठाळेच्या क्लिफ वाज हांच्या घराचेर मोठे पालसण कोसळ्ळे. देवादयेन जिवीतहानी जावना, मात घराचे बरेच लुकसाण जाला. आमदार आंतोन वाज आनी संकल्प आमोणकर हांणी लुकसाण जाल्ल्या घराची पळोवणी केली. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच आसा.
राखणे वळत बांदून दितलो म्हूण आमदार आंतोन वाझान ह्या वेळार आश्वासन दिलें. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयान 21 ते 25 जुलय मेरेन हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हे 5 दीस नेटान पावस पडटलो. तशेंच 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवतले. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. केदारनाथ यात्रेक ट्रेकिंगाक गेल्ले कडेन 3 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. अचकीत पालसण कोसळिल्ल्यान 3 जाणांक आगताक मरण आयलें, जाल्यार कांय जाण गंभीर जखमी जाल्यात. फुडली सोद मोहीम चालू आसा. शिवोले, अंजुना, वागातोर आनी आसगांव वचपी मुखेल जंक्शनाचो रस्तो बाबत स्थितींत आसा. रस्त्यार खोल खड्डे पडिल्ल्यान रस्त्यार यो वच करप्यांक येरादारी खातीर त्रास सोंसचे पडटा. पयलींच अपघाताचें प्रमाण वाडटात आनी ह्या खड्ड्यांक लागून जर कितें वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण हाचेर बेगोबेग तोडगो काडून रस्तो येरादारी खातीर सुरक्षीत करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून तिळारी धरण भरिल्ले आसा. शेनवारा ह्या धरणाची दारां उक्ती केल्यात. ह्या धरणांतल्यान उदक सोडपाक सुरवात केल्या आनी न्हंयचे देगेर आशिल्ल्या लोकांनी सादूर रावचें अशी शिटकावणी दिल्या. लामगावच्या माथ्यावयल्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडप चालू आसा. दिवचलचे न्हंयेक येवन मेळपी व्हाळाक ते उदक सोडटात. एका वटेन पावसाचो नेट आनी दुसरे वटेन मायनिंग पिटांतल्यानूय उदक सोडिल्ल्यान लागसारच्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा.
कुंकळे वाठारांत आशिल्ल्या NIT प्रकल्पाचो कांयच फायदो ना म्हूण थळाव्यांचो सणसणीत आरोप। हो प्रकल्प आयलो तेन्ना गांवची उदरगत जातली हो आमचो चुकीचो समज। नोकऱ्यो दिल्यात त्यो फकत भायल्यांक, पूण गांवच्या भुरग्या बाळां खातीर कांयच राखीव दवरिल्लें ना म्हणून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। मिरामारच्या शारदा मंदिर शाळे लागसार आशिल्लो ओव्हरब्रिज अजून निखळून काडपाचें काम पुराय जाल्लें ना। नेटाच्या पावसाक लागून हो ब्रिज केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा। हे शाळेच्या भुरग्यां खातीर धोकादायक आसा। फाल्यां कितें वायट घडणूक घडली जाल्यार हाका जापसालदार कोण असो प्रश्न काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकरान मुख्यमंत्र्याक केला। कंत्राट सोंपपाक पाविल्ल्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांचे परतून कंत्राट वाडोवन सेवेत रुजू करचे अशी तांची मागणी आसा। VRSा बदला आमकां कामारूच दवरचें अशी कामगारांनी मागणी केल्या। येता त्या 30 तारखेक संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांचे कंत्राट सोंपपाचे आसा। ह्या फाटभुंयेर कंत्राट परतून वाडोवचो अशी कामगारांनी मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी केल्या। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून हालींच झाडां पडपाच्या घडणुकांनी वाड जायत चल्ल्या। कितलेशेच जाणांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडला। हे फाटभुंयेर वेलफेअर असोसिएशनाच्या सदस्यांनी श्रमदानांतल्यान धोकादायक झाडां कातरलीं। तशेंच तुमिल्ली गटर आयज साफ केली। आयतारा केळबाय कुर्टीच्या सगळ्या तरणाट्यांनी एकठांय येवन हो उपक्रम राबयलो। कुर्टीच्या मुखेल रस्त्याचेर सगळी माती आयिल्ल्यान अपघाताचो धोको निर्माण जाला। मुखेल रस्त्याच्या वयल्या भागाचेर कंत्राटदारान गरजेची जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान वाहन चालकांचो जीव धोक्यांत आसा। कितलेशेच अपघात घडिल्ले आसात। हे विशीं पंचायतीन उपाय काडून संबंदीत लोकां आड कारवाय करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा।